सूर्यो रक्ता गडनातलो दर्यो आपोयता झा उठा जागी जाया स्वप्ने अयेदूळ स्वप्ने उन्नतली स्वप्ना स्वप्ने अयेदूळ स्वप्ने उन्नतली स्वप्ना मोगाचनो युवजण महाजण ती कुटुंबाचो अलंकार एका फिरगजेक ते खांबे ती पुवेसभेचो फुडार जेजून ताचे सुरशेन आयिल्ल्या ग्रेस्त तरणाट्याचेर एक मोगाची दिश्ट घाली ताच्या सवालांक ताणें जाप दिली ताका आनीकी बरें करूंक ताणें पंत आव्हान घालें आमच्या समाजांत जायते युवजण तांच्या सवालांक जापी मेळनासतना काळोखांत घुस्पडून आसात थोडी युवजणां पुवेसभेचे पासलेतावन पयस गेल्या तांकां थोडो बरवसो थोडो उजवाड थोडें उत्तेजन दिवचें जावन आसा आमचे प्रयत्न ह्या अंकणांत युवजणांच्या सवालांक जापी दिवंक आमी प्रयत्न करतले देखून युवजणांनी तांच्या मतीन कसली सवाल आसल्यार ती आमकां धाडून दिवची तांतली थोडी वेंचून आमी ह्या अंकणाद्वारे जापी दिवंक प्रयत्न करतले फाटल्या थोड्या दिसांनी कार्मेल किरणाक आयिल्ली युवजणांची सवालां अशीं आसा पयलें सवाल आसा जेसनाचे सवाल कसले म्हणून आतां आमी आयकुया म्हजें नांव जयसन पॉल हांवें 10वे क्लासीन शिकून आसा हांव वामन फिरगाजीचो म्हजे सवाल जावन आसा जेजू खंय आसा जेजू आमकां पळोवंक मेळटा गी जेजूचे अनुभव ह्या जिवितांत कशें करचो ह्या विशयान म्हाका थोडी म्हायती दितात गी बरें मोगाळ जेसन तुजें सवाल आसा जेजू खंय आसा तो आमकां पळोवंक मेळटा गे ताचो अनुभव आमी कसो करचो बरें जेसन तुवें तुज्या दोतोनीच्या क्लासींत खंडीत जावन शिकलाय आसूंक पुरो जेजू जावन आसा त्रिंदा दिसो दुसरो जण तो नीज देव आनी नीज मनीस एक दीस तो चरित्रेन मनीस जावन आयिल्लो आमचे गतीन जियल्लो ताका पळयल्ले ताका आपडले जायते जण आसा तांचो अनुभव आमकां वांजलांत आयकूंक मेळटा पूण तो चारित्रीक जेजू आज जिवंत जाला तो आतां स्पिरीट देखून ताका आमच्या ह्या भायल्या इंद्रियांनी आपडोवंक जायना आयकूंक जायना पळोवंक जायना आमी हे देवळा सक्रामेंतां म्हणल्यार त्या अपुर्बायेच्या गितांत अशें गायता सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व्यांक भावार्थाचें बोळ दिव्या सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व्यांक भावार्थाचें बोळ दिव्या जेजू पळोवंक आमचे हे भायले विश्वे सलवता पूण जेजूक आमी भवार्थाचे दृश्टेन केदाळाय पळोवं येत जेजूक आमी भवार्थाचे दृश्टेन केदाळाय पळोवं येत आनी ताचो अनुभव आमी करियेत जायत्या संता भक्तांक हो अनुभव जाल्लो आसा आनी ताणें आमकां ताचे विशयान सांगलां जेजू आमकां कुंभघरांत पवित्र सक्रामेंतांनी पळोवंक मेळटा तो आमकां आमच्या कुटुंबांत समुदायांत इगर्ज मातेंत पळोवंक मेळटा तो आमच्या ल्हानांतल्या ल्हान भावना मध्ये पळोवंक मेळटा तो ताच्या उतरांनी ह्या पवित्र पुस्तकांत तो आमकां पळोवंक मेळटा ताचो अनुभव आमकां जोडूं येता केदार आमी ध्यान करता मागणें करता त्या वेळार ताचो अनुभव आमकां जाता ह्या सगळ्याक आमकां कितें जाय आमकां भावार्थ जाय भावार्थ आसल्यार ताचो अनुभव आमकां केदाळाय करी येता देखून जेसना तूं सदांय देवाचें उतर भक्तेन वाच बरें कन्न मीस पेटय चीत दिवन आनी वर्त्या मोगान तूं मागणें कर तुजें सूख विसरून तुज्या घरच्यांक कुमो कर तुजी खुशी मोडून तुज्या वडिलांची तूं खुशी कर बरें कन्न शिकोवन बरो फुडार आपणावंक तूं प्रयत्न कर खंडीत जावन तवळ तुका जेजूचो अनुभव जातलो हांव तुका बरें म्हणटा देव बरें करूं बरें फुडलें सवाल विचारता एस्टर शारन मोंतेरो ताचे सवाल कसले म्हणून आमी आयकुया फादर म्हजें नांव एस्टर शारन मोंतेरो हांव तोडांबील फिरगजीचो हांव 10वे क्लासीन शिकता म्हाका एक पात्राप जायचे म्हण आशा आसा
म्हाका देव आपोवन आसा गी ना गी म्हणून कळीत जावंक जाय. ह्या विशयांत तुमी म्हाका थोडी माहिती दितात गी. ओके, एस्टराचे सवाल आसा, पाद्र्याप जावंक म्हूण आसा, देवपणे आसा, पूण हे देवपणे आसा म्हणून आमकां कशें कळचें? देवपणे आसा म्हणून आमकां कशें कळचें? मुखार एस्टर, तुका पाद्र्याप जावंक म्हूण आसा म्हणून म्हाका आयकून भोव खुशी जाली. आजकाल याजक जावंक या धर्म भयण जावंक मुखार वेची भोव थोडी, भोव उणी. असल्या वेळार तुवें पाद्र्याप जावंक खुशी दाखयल्या, तुका शाबासकी पाठयता. पयल्यान पयलें तुवें हें समजचें की खाजरी बेस, अवकारपणाचो बेस, ह्या धार्मीक जावचो बेस सगळी देवाची आपोवणी. पाद्र्याप जावचें मात देवाचें आपोवणें न्हय, खाजर जावचें या अवकार रावचें आनी अशें धार्मीक जावचें एक देवाचें आपोवणें. तातूंत एक व्हडलें आपोवणें आनी एक धाकटें आपोवणें म्हणून ना. तांतल्या तातूंत धार्मीक जिणयेचें आपोवणें तें एक विशेश तराचें आपोवणें, साक्रिफिसाचें आपोवणें. तें सगळ्यांक मेळना, थोड्यांक मात्र देव ह्या बेचाक वेंचता. बरें, आतां हें आपोवणें म्हाका आसा गी ना गी म्हूण कशें कळचें? पळय सांगलें बरें, म्हाका देवपणें आसा गी ना गी म्हूण सोदून काडूंक तितलें सलीस ना. तशें जाल्लें जाल्यार हो बेस सोडून न्हू जायतीं जाणां वेतीन हांत. त्याच वक्ता हें देवपणें आसा म्हणून कळीतच जायना म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक देव जर तर तुका आपयता तो जायतीं लक्षणां दाखयता, करूया सुचाकां दाखयता. तुजे थंय ही लक्षणां आसात गी म्हणून पळय, आसल्यार खंयच्याय एका देवपणाच्या डिरेक्टराक तूं मेळ, तो तुका चडीत माहिती दितलो. तुका देवपणें आसा जाल्यार पयल्यान पयलें तुका मागण्यात आसक्त आसाचें. दुसऱ्यान तुवें खंयच्याय वस्तूक, पयशांक, आस्तीक, कुटुंबाक ह्या व्यक्तीक लेखावर्त लोबदून रावूंक नजो. ताका सांडूंक तुवें तयार आसाचें. ह्या जगतल्या उमेदवारांतय विधेयपणाचो शेगूण आसाचें, कित्याक आमकां धाडिल्ले कडेन वचूंक आसा. देखून आमी वडिलांक खाल जायचें. तुजी खुशी म्हणून जेजूची खुशी करूंक तुवें शिकायचें. असले शेगूण तुजे थंय आसात जाल्यार खंडीत जावन आसतराक तूं फुडारांत एक बरो याजक जातलोय. तुजें बरें जावं, तुजे बसोक मागता. सावल विसारल्याक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. बरें तर फुडल्या सवालाक आमी या. म्हजें नांव क्लिवेरन मचादो. हांव फार्ला फिरगे दिसो. हांव 10वे क्लासीन शिकता आसा. म्हजें सवाल जावन आसा, पयत आत्मो आसा गी तो क्रिस्तांवां कडेन मात आसा गी वा अनभावार्था कडेन वा अक्रिस्तांवां कडेन आसा गी? हाच्या विशयान थोडी म्हायती दितात गी. बरें बरें. पवित्र आत्मो म्हळ्यार कोण? तो क्रिस्तांवां कडेन मात्र आसा गी या अक्रिस्तांवां कडेन हो पवित्र आत्मो आसा? बरें. पवित्र आत्मो त्रिंदादीचो तिसरो जण. बापा आनी पुतान एकामेका पळयोवन आनंदाच्या उद्गारान सोडचो श्वास पवित्र आत्मो. जीवन जेजून पवित्र सभा पवित्र आत्म्याचे अधीन केल्या. तो पवित्र सभेचो मजतदार. तो आमकां जेजून येदळूच शिकयली सदां संपूर्ण समजाशें करता. कशें सूर्यो आसा गी म्हणलें सवाल उदेना, कित्याक सूर्यो आसल्यान तूं आनी हांव आमी हांगासर आसा. तशेंच पवित्र आत्मो आसा गी म्हणलें सवालच उदेना. तो आसल्यान मनशाकुळ आसा, तो आसल्यान इगज माता आसा, तो आसल्यान आमचो भावार्थ आसा. तुजे फुडले सवाल आसा, तो क्रिस्तांवां कडेन मात्र आसा गी या अक्रिस्तांवां कडेन आसा? बरें, ह्या सवालाक जेजूनच जाप दिल्ली आसा. जेजून एक दीस आमी कशें परत्यान जल्मोवचें म्हणून निकोदेमान जेजू लागीं सवाल केल्ल्या वेळार ताणें अशी जाप दिल्ली. वारे आपणाक जाय थंय वळटा. वारे आपणाक खुशी आसा थंय वळटा. तें खंय तावन येता, खंय सरवेता तें तूं नेणा. खंडीत जावन आम्हा क्रिस्तांवांक सोम्यान पवित्र आत्म्याक संपूर्ण उगडापो केल्लो आसा. हेर धर्माच्यांकी तितल्याच प्रमाणात तो उगडापो जाल्लो ना जावंक पुरो.
पवित्रत्व कोणाकडे आसा कोणाकडे ना म्हणून चिंतून वेळ विबाडच्या बदलाक म्हाका आनी तुका पवित्र स्नानांत आनी तिरावणेच्या सक्रमेंतान संपूर्णपणी तो पवित्रत्व मेळ्ळा म्हणलें समजून आमी आमकांच ताचे अधीन करया. कसो एक कुंभार ताच्या हातांतले मातयेक कालोवन पेटोवन उलपावन एक अपुरबायेचें आयदन तो तयार करता, तशें आमी केदाळा आमकांच पवित्रत्वेच्या अधीन करता तवळ तो आमकां मळटा, तो आमकां दोळटा आनी आमकां क्रिस्त सारकी करता. पवित्रत्वेची फळां आनी ताची देणी तुजे थंय उर्जीत करून पळय, तवळ पवित्रत्वेची मजत तुका सदांच मेळटली आनी तूं आपोस्तलां सारको एक उर्बेवंत सोम्यासो शिस्सांक पावतलोय. क्लीव ॲरन मचादो, देव बरें करूं. हें सवाल तुवें विचारल्याक तुका हांव बरें मागतां. तुजी परीक्षा बरी जावं. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. मुखलें सवाल विचारता रिशलाचे सवाल कितें म्हणून आमी पळोवया. म्हजें नांव रिशेल. हांव बाजोडी फिरगजेची. हांव एथेना इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ सायन्सान शिकोवन आसा. फादर, इमकॉण म्हळ्यार कितें, तें कशें आसा, तें उजो आसा गे? जर देव मोगाळ तो आमकां कित्याक इमकॉणाक धाडटा? ओके, व्हेरी गुड रिशल. इमकॉण म्हळ्यार कितें, इमकॉण कशें आसा, थंय उजो आसा गी आनी कित्याक देवान इमकॉण रचलें, हें आसा तुजें सवाल रिशल. बरें, इमकॉण एक जागो न्हय, ही एक स्थिती. कशें सर्ग देवाच्या हजारपणान जियोवची एक स्थिती, तशेंच इमकॉण देवाच्या अनुपस्थितीत जियोवची एक स्थिती. देवा सांगता जियेतना कसो आमकां संतोश जाता, तशें इमकॉणान जियेतना आमकां दूख भोगता, एकसुरपण भोगता. इमकॉणाचो उजो आनी वळवळे आसा तशें आमी घेवचे न्हय, ती सुचाकां मात्र. उजो आनी वळवळे सुचाकां मात्र. देवाच्या नाहाजरेंत एक आत्मो जियेतना ताका खरकट्या वताक रावल्ले बरी, ह्या उज्यांत फुलपल्ल्या बरी भोगता. म्हणलोचो अर्थ ह्या उज्याचो आनी वळवळ्यांचो. इमकॉण ह्या दोन कारणांक लागून आसा. इमकॉण ह्या दोन कारणांक लागून आसा. पयलें, देव आमचो इतलो मोग करता की ताका संपूर्ण तिरस्कार करूंक तो आमकां आडकळ घालिना. देव आमचो इतलो मोग करता की ताका तिरस्कार करूंक तो आमकां आडकळ घालिना. दुसऱ्यान, ताणें आमकां इतलें स्वतंत्र दिलां की एक खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान बुडोवन इतल्या बऱ्या देवाक तिरस्कार करूंक फाटीं सरना. देखून आमी इमकॉण आसा म्हणून पातयेता. इमकॉणांत कोण आसा कोण ना, पवित्र सभा आमकां कांय शिकयना, कांय सांगना, पूण इमकॉण आसा आनी थंयसर वेचें स्वतंत्र्य आमकां आसा. देखून आमी ह्या संवसारांत आसतना बरेजिणी जियोवन सर्गाक वेची वाट ती समजून ती आमी त्या वाटेन आमी चमकाचे. शिवाय इमकॉणाची वाट विंचची सारकी न्हय म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता. एक ल्हानसो दाखलो दिवन हांव आखेर करता. तुमगेर एक व्हडलो संभ्रम चलता म्हूण चिंत्या. एक काजाराचो संभ्रम. सगळां संतोशान आसात, सरबारायर पडल्यात, हांसून खेळून आसात, पूण तूं मात्र कोनशान बसून सुस्कारून आसा. तुका कसलोगी राग आसा. देखून तूं त्या संभ्रमांत पात्र घेनाय. तुका कितें भोगता, सगळ्यांक संतोश हाडचो संभ्रम तुका बेजाराय हाडटा. तूं भितरल्या भितरच करगोन आसाय. केदाळो हो संभ्रम एक फावटी आखेर जायना म्हणून तूं चिंतून आसताय. हो जावन आसा इमकॉणाचो 1% अनुभव. सगळे सांत भोगतो देवाच्या हाजरेंत संतोष पावतना देवाच्या दुस्मान निराशेन करगोन सुरसुरून आसचेंच इमकॉण. तसली स्थिती तुका आमकां कोणायकी फावो जायना जावं दी म्हणून आमी मागया. थँक्यू. बरें, मेल्डिना डिसोजा आपणाचे सवाल विचारन आसा. ताचे सवाल कसले म्हणून आतां आमी आयकुया. म्हजें नांव मेल्डिना डिसोजा. हांव बाजोडी फिरगजेची.
सेंट ॲग्नीस पीयू कॉलेजीन शिकून आसा. जर देवान आमकां रचले तर देवाक कोणे रचले? देव खंय आसा? तर ताका सगळे रचोवंक साध्य जाले तर पाताकनांतलो संवसार कित्याक रचोवंक ना फादर? गुड मेलिना, तुझे सवाल आसा देवाक कोणे रचले, देव खंय आसा, पाताकनांतलो संवसार देवान कित्याक रचोवंक ना? मेलिना, देव एक विशिष्ट आनी विशेष सकत आमची जाणवाय ताचे मुखार एक पिशेपण देखून देवाक समजूंक आमची ही मोत बारीच ल्हान जाली. आमी प्रयत्न मात्र करियेत देवाक समजूंक, पूण ताच्या विशयान पुर्ती जाणवाय आमकां ताका मुखामुखी पळयतना मात्र मेळटली कोण. पळय, आमी खंयच्याय एका व्यक्तीक या वस्तूक विश्लेशण करता आसतना ती वस्तू खंयच्यान आयली, तो व्यक्ती खंयच्यान आयलो म्हणून त्या वस्तूची या त्या व्यक्तीची साळापाळ उस्तिता. पूण अशें आमकां कितून पर्यंत वशेत खंय पुणी एकडे आमी रावचे, खंय पळय आमी निमाणे रावता ती सकत आसा तो देव. ताणें हें सगळें रचलें, ताका कोणेंच रचूंक ना. हांव ल्हान आसतना ट्रेनीच्यो बोगी लेख करची एक पिसाय म्हाका आसली. फाटल्यान तावन आमी लेखन आयल्यानंतर निमाणे आमकां एक इंजीन मेळटा. तें इंजीन सगळ्या चाकी मुखार आसता आनी सर बोगींक तें इंजीन ओडून व्हरता. मेळटा ना, देव म्हळ्यार हें इंजीन. तें हांवें सांगलें न्ही, अशें म्हणटा व्हडलो दोतोरांचो दोतोर सांत थॉमस आक्विन. देव आसा हो सुतदार ह्या ट्रेनाचे इंजीन. तो आपणाचे सगळे सक्तेन ताणें रचलो हो अपुरबायचो संवसार चलोवन व्हरता. दुसरें तुजें सवाल, देव खंय आसा? बरें, देव एक स्पिरीट. तो हांगा आसा, तो थंय आसा म्हणून सांगूंक जायना. एक वस्तू या व्यक्ती एका निगदीत जाग्यार आसात म्हणून आमी सांगेत, पूण देव एक सकत. ताका ह्या सैमीक दोळ्यांनी आमकां पळोवंक जायना, ताका भोगूंक मात्र जाता. तो सगळ्यांनी आसा. तो तुजे भितर आसा, तो म्हजे भितर आसा, तो आमचे मदगात आसा, तो आमच्या भोवरांत आसा. बरें, फुडें तुवें विचारलाय देवान पातक नातलेलो संवसार कित्याक रचूंक ना? देवान पातक नातलेलो संवसार कित्याक रचूंक ना? देवाक पातक नातलेलो संवसार खंडीत जावन रचयतो, पूण ताच्या अपरिमीत जाणवायेन ताणें हो आमचो आतांचो आमी जीवचो संवसार रचला. एखाद्या वेळा देवान पातक नातलेलो संवसार रचलो तर आमी सकड एका रोबोटा भाशेन जात्या आसल्या. तुका एका रोबोटाची वळख आसा जावंक पुरो. आमी कितेंच प्रयत्न करनासतना देवा सरशीन आमकां वचूंक साध्य जाते, पूण देवान आमकां तशें करून रचूंक ना. आनी जर तर देवान आमकां तशें रचलें तर देवूय एका रितीन स्वार्थी कसो दिसतो. पूण देवान आमचो शर्तावीण मोग केलो आनी आमकां स्वतंत्री करून ताणें रचलें. आमी जावन ताका सोदून वच जाय म्हूण जावन आसा ताची बागेवन खुशी. ताणें आमकां दिल्लें स्वतंत्र दुरुपयोग करून हो संवसार पातकी जाला शिवाय देवान हो संवसार पातकी जावन रचूंक ना. ताका ताणें रचलें सगळें बरें दिसलें म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें तुवें वाचून आसून पुरो. बरें, हें थोडें विवरण तुका पुरो म्हूण चिंता, पूण आनीक चडीत तुका जाणवाय जाय तर खंडीत जावन तुवें पवित्र पुस्तक वाचेत. या आमच्या भोंवता विशयान जायते बूक आसात, इंग्लिशांत आसात, कोंकणींत आसात. तें तूं वाचून आनीक चडीत जाणवाय आपणायतली म्हणलो जावन आसा म्हजो गुरू असो. सवाल विचारल्याक देव बरें करून मेळ्ळी ना. गॉड ब्लेस यू अँड हॅव अ नायस डे. सत्तेचे तुमच्या दुबाव नाकात, कोण पावासारखं थांबा नाकात. युवजण